जेजून आपल्या सांग म्हणलें, सांगलोलें आसा तें तुमी आयकलां, पोदवार करूं न्हय। तर हांव तुमकां सांगतां, जर कोणूय एके वस्तुरेचेर कामचारीक दोळे लायत ताणें आपल्या काळजान तिचे कडेन पोदवार केलो, तुजो उजवो दोळो तुका पातकाचो सोयेक जाय जाल्यार तो उमटून काड आनी भायर उडय, कित्याक तुजी आख्खी कूड हेमकोणान उडोवन घेवचे परस तुज्या एकाच सांद्याचो नाश जाल्लो तुका अदीक बरें। आनी तुजो हात तुका पातकाचो सोयेक जाय जाल्यार तो कातर आनी भायर उडय, कित्याक तुजी आख्खीच कूड हेमकोणान गेल्ले परस तुजो एकूच सांदो बिगडलो जाल्यार तुका अदीक बरें। हाच्या भायर अशें सांगलोलें आसा, कोणूच आपले पत्नीक सोडून दितलो जाल्यार पयलें तिका लग्न मोडणेचें पत्र ताणें बरोवन दिवचें। पूण हांव तुमकां सांगतां, कामचारान एकूच कारण बारावन आपले पत्नीक सोडून दिता तो तिका पोदवारीन जायशी करता, आनी कोण तसले बायले कडेन लग्न जाय जाल्यार तो पोदवार करता।